नाशनळा गणेश मंदिरा लागीं चिंचेचें झाड पडलें। देवळाचेर आनी थळावो प्रकाश रायकराच्या घराचेर झाड पडिल्ल्यान लुकसाण जालां। तशेंच लायटीचे 4 खांबे लेगीत मोडल्यात। कोलवाळच्या सर्व्हिस रोडाचेर झाड पडून 3 गाडयो, थंय आशिल्ले कंपाऊंड आनी लायटीच्या वायरींचें लुकसाण जालां। रेवोड्या निरपणसाचें झाड एका घरार पडून घराचें लुकसाण जालां। पणजेच्या गीता बेकरी म्हऱ्यांत आशिल्लें पोरणे घर फूग मारिल्ल्यान कोसळ्ळें। बेरेस्तारा उसरा राती 18 जून रोडाचेर HDFC बँके कडेन झाड गाडयेचेर पडलें। गाडयेचें लुकसाण जालां। रामभुवन वाडो रायबंदरा सपना नायकाच्या घराचेर माड पडून घराचें लुकसाण जालां। मंडोपा नावेले रस्त्याचेर झाड पडलें। मेस्तवाडो कुट्टे चारी गॅरेजी कडेन थंय पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाड कोसळिल्ल्यान गाडयांचें लुकसाण जालां। तशेंच थंयच्यो लायटीच्यो वायरी आनी खांबे इबाडल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।